प्री असेंब्लीचे मीटिंग आणि काय विषय रिशफल जनरल नथिंग वॉज स्पोकन बट तशें कितें आतां बी जाल्या उपरांतूच जातालें अशें हाजे पयलीं जाला तितलें तें सांगिनासतना जाता लेट अस सी आउट कितें उलोवप बीन चालू काय जावन देर वॉज दिस मीटिंग वॉज प्रायमरीली फॉर डिस्कशन ऑफ द असेंब्ली अपकमिंग असेंब्ली रिटायर काम चालू आशिल्लें कितलें जालां आतां कितलें काम चालू आसा वील हॅव टू सी होपफुली थंय भितर खंय पडटलें पळय उदीक द मेन फोकस वॉज दॅट कांय कारणाक डिले जाले बट वी आर होपिंग दॅट एटलीस्ट टेम्पररी टील वी आर एबल टू गेट टू द ते चालू आसा बाय दीस कमिंग वीक आय विल गिव यू एन अपडेट असेंब्लीन तो जो ग्रीन पार्का कडेन जो रिवर आसा तो डिसिल्टिंगाचो क्वेश्चन सुद्दां केल्लो तो क्लीन कर ग्रीन पार्क जी रिवर आसा पळय न्हंय कशी आसा ती क्लीन जाता म्हणून पळोवंक गेल्यार थंय आतां खंय तरी फ्लडींग जाता ती तुमकां लागना पूण लोक तुमचे शेत पुरयतले जाल्यार फ्लडींग जातलेच न्हू तुमी ते विशय आमी डिसिल्टींग म्हणून कितले म्हण डिसिल्टींग म्हाजें माय व्यू इज दॅट इफ वी कम इन टू द फिल्ड लो लायंग एरिया जर आमी भरीत रावले जाल्यार उदीक आनी खंय वयतलें उदीक वयर येतलेंच न्हू सो पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस फ्लड थ्रू द लास्ट 5 years of my tenure we are focusing on the same Giri issue. MLA Kedar also we have been talking to him about the same issue. We are talking to WRD, we are talking to PWD. आमचे कडल्यान कितें कितें स्टेप्स करूंक जाय ते आमी सगळें केलां डिसिल्टींग रायट अप टील मोयड्या मेरेन सुद्दां आमी करून दिल्लेलें आसा बट वी आर ऑल इट इज नॉट ओन्ली द डिपार्टमेंट न्हू बाकीचे सगळे लोकूय आसात वी हॅव टू कितें म्हणटालो म्हाका खबर ना कोण पळयता तुमी वचून थंय काड एक सर्वे करात तुमी प्रेस म्हणा यू ऑल गो एंड सी वॉट इज द सिच्युएशन ओवर देयर डोंट ओनली लुक एट द फ्लडिंग एरिया यू लुक अराउंड द होल एरिया सो शेतकार 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 रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तुमी तूं कितें कर हांव सांगता तुमी थंय वचात आनी तुमी व्हिडियो काडात तितून तुमकां कॅमेराचेर दिसतलें कळ्ळें कितें थँक्यू